नमस्कार. श्री मारुती रायाक वंदन करून तसेच आमचे सावरकर राष्ट्रोळी वंदन करून आयज हांगा एग्रीकल्चर फॅन्सिंगचे शुभारंभ आमच्या आमदाराच्या हस्ते करपाक आयला. आयज उपस्थित आहा आमचे आमदार तसेच सेजा मायनिंगाचे CEO सो तसेच धीरज सर, तसेच आमचे CSRचे आशिष पिलनकर सर, तसेच आमचे निलेश दोरे सर CSRतल्यान, तसेच आमचे उपाध्यक्ष श्री अनिल चव्हाण आणि आमचे ज्येष्ठ एग्रीकल्चराचे फार्मर मोसो भाई. मानस ह्या भागातल्या आमे खजन ह्या गांवान ह्या भागान जे शेतकार आमचे भाव कश्टी भाव आसा ह्या कश्टी भावांक जो त्रास जातलो आनी तो म्हणजे कंपाउंडाचे जी रिक्वायरमेंट आसले ही आयज सोय उपलब्ध करून दिता आसतना आमचे डेप्युटी सरपंच श्री सुनील वांयगणकर हेच्या फुडारपणान आयज हे काम सुरू जाता आनी ह्या कामाचो शुभारंभ हांगासर जालो. ह्या प्रसंगी आमच्या बरोबर सेजा गोवा कंपनीचे अधिकारी धीरज आहा, त्यांचे सांगाती आहा. CSR एक्टिविटीजान त्यांच्यानी बी ह्या शेतकऱ्यांक हेल्प करपाचें केल्लें आसा. संबंध शेतकारांचो जो एक मनोगत आसलें की जे कंपाउंड जर बरें जालें जाल्यार सगळी शेतवड ही आहा ती लागवडीचेर येतली. हांगासर खुबश्यो गोश्टी आमी करूंक शकतले. शेत भात पिकयता त्या बरोबर आमी रोंपे लावंक शकतले, मिरसांगांचे भाजी पिकोवंक शकतले. स्वयंपूर्ण गोवा जावपाक लागून हो एक भाग असो एक उत्कृश्ट असो भाग आसा ज्या भागाचेर आमी खुबशे पिकावळ काडूंक शकतले. अशा तरेचे हे जे जागा आसा हो सोर्स आहा तो रिसोर्स कन्वर्ट करपाक लागून आयज सरकारान पुढाकार घेतलेलो आहा. तांकां अनुदान जें दिल्लें आसा कंपाउंड घालपाक आनी तेंच्यांनी स्वता आपूण जे कंट्रिब्यूट केल्लें आहा ते तेंच्यांनी इनिशिएटीव दाखयल्ले आहा आनी तेंच्या जाणट्यांनी वरिश्ठ जे तेंचे जाणटे आसा तेंच्यांनी तांकां एक मार्गदर्शन दिल्लें आसा, मोटिवेट केल्लें आहा की शेतावळ आहा ती तुमी अंडर कल्टिवेशन हाडा म्हणून ह्या आदाराचेर ते फुडें सरलेले आहा. हांव तेंचे पयल्यान पयलीं सुनील आनी तेंचे सगळे पुराय टीम तेंचे ग्रामस्थ सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आयज आमकां स्वयंपूर्ण गोवा करतलो जाल्यार अशे जर शेतकार फुडें सरले जाल्यार हो भाग ह्या भागांसून आमकां पिकावळ जी वयतली आमच्या दिवचलच्या मार्केटानूच धरुया जाल्यार ती खूब आमकां लाभदायी अशी ठरतली. आनी हांव पळयतां प्रामुख्यान आयज आमच्या ह्या भागांसून भाजी विक्रेते जे आहा आमच्या गांवठी भाजयो विक्रेते आहा ते खूब जाल्ले आसा. तांकां सुद्दां ह्या भागाचो जो सांठो आसा म्हणजे ही जी सोर्स जो आसा ह्या सोर्सांसून आमची अशी गांवठी भाजी निर्माण करण्याचो असो सोर्स आसा. आयज जे काम तेंच्यांनी हातीन घेतलेलें आहा तांकां सुयश चिंत दिता. तशीच ही पूर्ण जमीन आहा ती पिकावळीक हाडपाक लागून तेंच्यांनी जो फुडाकार घेतला. अजूनय जर तेंचे कितें डिफिकल्टी आसतल्यो ह्यो अजून डिफिकल्टी ज्यो आसा त्यो आमी सरकार दरबारी तांकां हेल्प करपाक सदांच तेंच्या बरोबर आसतले. तेंच्यो आयच्यो ज्यो मागण्यो ह्यो पूर्ण करता आसतना खूब आनंद जाता आनी जे शेतकार भावांच्यो ज्यो मागण्यो आसतल्यो त्यो पुराय जावच्यो अशें आमी सदांच तेंचे कडेन तांकां आमी तेंको दितले अशी आश्वासन दितना थांबता. देव बरें. हे नाव किती अर्थपूर्ण आहे. हँड्स टू हेल्प ही NGO सारमानस पिलगाव गावातल्या शेतकऱ्यांनी स्थापन केली आणि त्यांनी आम्हाला खूप दिवसापूर्वी एक विनंती अर्ज सादर केलेला होता की ते या एरियामध्ये त्या भागामध्ये शेती पीक घेण्याच्या याच्यात विचार करतायत आणि त्याच्यासाठी त्यांना काहीतरी मदत पाहिजे. मला वाटतं बहुतेक 2008 पासून हा विनंती अर्ज प्रलंबित होता. काही कारणास्तव आमचे मायनिंग ऑपरेशन बंद झाले 2012 पासून. सर तो आम्ही ते मदत कार्य करू शकलो नाही, पण त्याचा पाठपुरावा नेहमी सुनील करत राहिला आणि त्याच्याच प्रयत्नांना यश म्हणून म्हणतो की आम्ही परत या भागात शेती पीक घेण्याच्या तयारीत आहोत. ऑलमोस्ट मला वाटतं 40 हेक्टर एरिया हे शेतीच्या लागवडीखाली येणार आणि ऑलमोस्ट 72 फार्मिंग फॅमिलीज विल हेल्प ऑफ दिस वन. सो त्यांनी भरपूर अर्जामध्ये आपल्याला लिहिलं होतं की त्यांना काही इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिजे, शेतकी उपकरणं पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचं होतं ते पहिल्यांदा हा एरिया फेन्स करायचा सो दॅट आम्ही कितीही पीक घेतो त्याची नासाडी होऊ नये. त्यासाठी पहिलं इनिशिएटिव्ह होता की हा एरिया आम्ही पहिल्यांदा प्रोटेक्ट करूया पूर्ण आणि त्याच कार्यक्रमाचा शुभारंभ केलेला आहे. सो मी हँड्स टू हेल्प या फार्मिंग असोसिएशनच्या नावाखाली किंवा बॅनरखाली जेही शेतकरी आहेत त्यांना एवढं सांगू इच्छितो की तुम्ही पुढाकार घ्या, पिकं घ्या, कुठल्याही प्रकारची मदत आहे आमची कंपनी तुमच्यासोबत सदैव आहे.
आमी एक खजान टॅनंट असोसिएशनाच्या देगेच्यान वयतले ते 40 हेक्टर शेताक बेनिफीट जातले. हे फेन्सिंग आहा ते टोटल रनिंग मिटराचे आहा 3600 जो आमकां झॅटवेंतल्यान अप्रुवल येयल्लो आसा. त्या खातीर त्या फेन्सिंगाचो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जाल्लो आसा 27 lakhs अप्रॉक्सिमेट. मागीर आमची सबसिडी आमकां गव्हर्मेंटान दिल्ली आहा 90%, 14 लाखाची सबसिडी आमकां पास जाल्लेली आसा. आनी वेदांता CSR कडल्यान आमकां 5 लाखाचो चॅक दिल्लो आहा फायनान्शियल हेल्प कसो सपोर्ट कसो फेन्सिंग करपा खातीर. सो ह्या प्रमाणे आनी उरलेले आमी एका मेंबराक अरावंड 6,000 कितें कंट्रिब्युशन पडटा ते आमी मेंबर कंट्रिब्यूट करतले आनी स्टार्ट करतले. फाल्यांच्यान हें फेन्सिंग स्टार्ट जातलें. कितकीशींच वर्सां पडींग आसलें. 2008 मागीर आमी एक इनिशिएटीव घेतले की आमच्या गांवांतलें शेत आहा ते स्टार्ट जावपाक जाय म्हणून. बेजीक कितें जालें ते वीड्स अनवॉन्टेड प्लांट्स जगी आसली पळय ती क्लीन केली. हितून हांव एक उल्लेख करूंक सोदता आमचो शेतकरी म्हणजे जो ज्येश्ठ सामको तुकाराम बाप्पा. सो तेणें आमकां खूब म्हणजे सपोर्ट केलो, आमकां गायड केलें बानाच्या बाबतीन, स्लूज गेटच्या बाबतीन. सो तेन्नाच्यान आमी स्टार्ट केलें. 18 स्टार्ट केलें. मागीर स्टार्ट करून आमकां कळ्ळें की कितें आमकां ड्रॉबॅक्स आहा ते प्रॉब्लम्स शेत करपा खातीर. सो बेजीक जे रिक्वायरमेंट आसले ते आमचे फेन्सिंग ते आमी प्रपोजल घालून आतां कंप्लीट जावपाक आसा. दुसरें आमी डिसिल्टिंगाचो प्रॉब्लम आसलो म्हणजे पोंयो आसल्यो ते आमच्यो भरलेल्यो आसल्यो. सो तेन्ना आमदारान स्टार्टिंगूच निवडून येवन ते डिसिल्टिंगाचे देगेचें काम सगळें कंप्लीट केल्लेलें आहा. सो आतां दुसरी देग उरल्या पळय ती मातशी उरल्या, ती फॉलोअप करून आमदारा कडल्यान वयतली फुडें सरतली. मागीर स्लूज गेट एवरी इयर आमकां लाकडाची स्लूज गेट घालची पडटाली, पिड्ड्यार जाताले लोकांक लाकूड. म्हणून मागीर आमकां आमदारान एक सजेस्ट केलें की तुमी बाबा FRP कित्याक घालना. मागीर म्हाजो मित्र हरी कवळेकर सो तेणें म्हाका हें केली चल आमी फुडें सरया आनी प्रपोजल आमदारा थ्रू हें करया. मागीर हरी आनी हांव दोगूय आमी वचून तो प्रपोजल हाडून स्लूज गेट कंप्लीट जाली. आतां सद्या आमची गव्हर्मेंटान घातलेली FRP स्लूज गेट म्हणजे आनीक 15 वर्सां आमकां प्रॉब्लम कांय ना स्लूज गेटाचो. अशें हितून आमी हें आतां स्टार्ट केलां. आतां हांव सगळ्या म्हज्या शेतकरी भावां कडेन मागता की तेंच्यांनी असोच सपोर्ट करपाचो आनी हें शेत कंप्लीट करपाचें. शांताबाई मरत तुझ्या हांगा शेत आहा. कितें जालें म्हणजे कितें त्रास जातालो हांगासर? तिका त्रास जाले तेच म्हाका जाले आनी तशें ना. म्हणजे एकेन म्हाज्या शेताचे कडेन लोकांक सगळ्यांक त्रास जाले. कितें रोवताले कितें? सगळ्यांनी रोयला. हय पूण अंदू कांयच गावूंक ना कोणाक. अशें कितें रोवता तुमचे? बातूच आनी आतां गिमार रोपां बी लावंक मेळटा पूण हे वोयंक लागून रोपां लावंक मेळना, भाजी बिजी कांय घालूंक मेळना. तरी पूण इल्लो हांवें घातला, रोपां लायला आनी आसना एक किल बरो उडयला. हो त्रास आसा तो आतां आमदारान तुमच्या हितून घेवन तो करपाचें चिंतला. आतां कितें म्हणटा ते केलें जाल्यार आमकां फायदो. ते केलें जाल्यार आमकां फायदो. कित्याक गोरवां पयलीं भितर दिवची ना, आमकां त्रास लुकसाण अशें ना. ते बीन जर अडचण सगळीं बंद केली जाल्यार आमी सुखी. आनी पळय वचपान दिले जाल्यार आनीक सुखी. म्हाजी सुप्रिया हलालकर. तुमच्या हांगा कितें शेत आहा? ते कशें हय कितें पावसान बी त्रास? पावसान बुडटा मग तें सगळीं झाडां मारल्यान. आनी कितें जाता त्रास म्हणजे शेती म्हणल्यार? त्रास आतां अंदू कांय जावंक ना न्हू. अशें तुमी कितें घालता शेतान? शेतान कांय ना पूण अशें आमी रोयताले न्हू. आतां उदकान बुडले न्हू ते 17 दीस बुडोन उरले. हांगा उदीक तेंकता वयर. आयज खाजेचे बांद बांदता म्हटल्यार तुमकां कितें? बांद पुरवा काडटा म्हटल्यार न्हू शिशी घालून शेवाल काडल्यार कांय प्रॉब्लेम जावचे ना. ते काडल्यार जावचे ना म्हणून झाडां मारली न्हू ती हांवें सगळीं बिणून घेतली. सगळे आमचे कंपनीचे मोठे मोठे अधिकारी हांगासर येयल्ले आनी आयज आमकां ते स्वताच्या हस्ते आयज आमकां हांगासर सपोर्ट करता आनी जी कितें आमची अडचण आहा ती पूर्ण करता. त्या बद्दल ह्या सगळ्या ऑफिसरांचे आनी आमदाराचे आभार मानता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.